केतन भाटीकर हांका अकस्मात मरण आयिल्ले फाटभुंयेर सध्या कितें स्थिती आसा ते जाणून घेवपा खातीर आमचे बरोबर लायव्ह आसा फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकार। नमस्कार, आम्ही फोंडे आसा आणि केतन भाटीकर आले त्याच्या घरा समोर आसा। प्रचंड अशी गर्दी सध्या तरी जमलेली आसा, पण त्याका अजून पोस्टमॉर्टमा व्हेल्ले आसा मडगांव। अजून पर्यंत त्याका हांगा हाडले ना। आता सध्या तरी हांगा गर्दी इतली मोठ्या प्रमाणात आसा की हांगा सायडीन ट्रॅफिक पुलीस सुद्धा हांगा रस्त्याक दोन्ही सायडीन सोडपा खातीर ट्रॅफिक पुलीस हांगा उपस्थित आसा आणि हांगा तेजी प्रचंड अशी गर्दी आसा। कुटुंबान असो धक्को बसला की केतन भाटीकर अकस्मात घरांतल्यान काल 5 सुमार तो दांडेली वचपाक गेल्लो। दांडेलीच्यान रिटर्न येतना तो कितें तरी लघवी करपा खातीर देंवलो आनी देंवलो आसतना तेजो मोबायल पडलो आनी मोबायलान जेन्ना हात घातलो तेन्ना ताका सरपान दश घास मारलो अशें म्हणटा। कारण तो थंयच्यान 2 मिनटां भितर तो 2 ते 3 मिनटां भितर तो बेशूद जालो। ताका थंयच्यान दांडेलीच्यान ताका हांगा तेणी गोंया हाडलो। थंयच्यान जो तेजे वांगडा पार्टनर आशिल्लो तेगेलो तो कवळेकर फ्रेंड सुशांत कवळेकर हो तेजे वांगडा गेल्लो आणि तेणी ताका गाडयेन घातलो आनी ताका हांगा हाडलो। ते नेटवर्क नाशिल्ल्या कारणान काल पावस पडटालो आणि ट्रॅफिक थोडी जाम आसलेली, ताका लागून लेट पावलो तो 3:30 सुमार हांगा हॉस्पिटलांत पावलो। कारण ही घटना घडली 1:30 ते 1:45 खंय ताका घास मारलो रस्त्यार आनी तेन्ना नंतर हो 3:30 हांगा हॉस्पिटलांत पावला। थंयच्यान ताका रामनगर हरशीं 30 किलोमिटर आशिल्ले, पूण रामनगराक कांय सुविधा ना म्हणून तो डायरेक्टली गोंया आयलो। थंयच्यान तेणी आपल्या भावाक एका केतनाच्या भावाक फोन मारलो सुशांतान आणि एम्बुलन्स धाड म्हणलें। एम्बुलन्स मोल्यान पावली आणि मोलेंच्यान एम्बुलन्स ताका पिकअप केली मोलेंच्यान आणि ताका हॉस्पिटलांत हाडलो। तो पर्यंत बेशूद जाल्लो। जेन्ना डॉक्टरान ताका पळयलें की सगळो काळो पडलेलो आणि ताका थंय तेजी डेथ जाल्ली। तेजे नंतर तेणी सर्पदर्श जावंक शकता अशें म्हणलें विशाची गजाल आसा अशें डॉक्टरान म्हणलेलें आसा। आनी तेजे नंतर तेजी सगळ्यांक नातेवाईक जावं त्या फ्रेंड सर्कलाक ही बातमी कळ्ळी 4 सुमार, आमकांय 4 सुमार कळ्ळी। तेन्ना आमी धक्कादायक जाले की अशी तरेन अकस्मात हो जालो म्हणून आमी हॉस्पिटलांत धांवले। पयल्यार थंय मोठ्या प्रमाणान थंय 4 सुमार गर्दी जाल्ली। थंयच्यान ताका मागीर काडून हांगा पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांव धाडलो। मडगांव सध्या तेजेर आतां पोस्टमॉर्टम चालू आसा आनी आतां कांय अर्द वरान नाल्यार 1 वरान तो हांगा पावपाची शक्यता आसा। सध्या लोक तेजी हांगा वाट पळयता काय तेजे मृत्यू देहाची तेजेर एक शेवटची नजर घालपा खातीर म्हणून लोक हांगा प्रचंड जमलेलो आसा। ताका सरपानूच घास मारला हें कन्फर्म जाला बाई? सद्याक ते डॉक्टरान सांगलें की तेजे आंग फूल काळे पडलेले आणि सर्पदर्शाची जावपाक शकता म्हणून डॉक्टर शुअर ना। पोस्टमॉर्टम जेन्ना रिपोर्ट येतलो तेन्ना कळटलें, पूण जेन्ना सर्पान घास मारलो म्हणून तेणी खंय केतनान गाडयेन बसतना आपल्या फ्रेंडाक सांग सुशांता आपले कोण तरी हातीक घास मारले अशें दिसता मरे म्हणून अशें म्हणलें आनी खंय तो 2 ते 3 मिनटान बेशूद जालो अशें सुशांतान आमकां जेन्ना तेजी आमी घेतलेली बायट तेन्ना तेणी सांगलेलें। आतां मुखार पळया जेन्ना रिपोर्ट येता तेन्नाच कळटलें की ताका कशें कितें जालें तें। आतां तांचो अंतिम संस्कार केन्ना जातलो? अंतिम संस्कार आयज तेगेले 4 जातलो। कारण अशें आयकूं येता की अमास आसा आनी ते शास्त्र पद्दती प्रमाण आयज तेगेलो अंतिम संस्कार जो आसा तो 4 जातलो आनी कांय आयडिया दिली तेंच्यांनी कांय सांगना, पूण म्युनिसिपालिटी जे स्मशान भुमी आहा थंय जातलो म्हणून अशें कळटा। पूण सध्या तरी हांगा प्रचंड गर्दी आसा।